कमिटीची जी पत्रकार परिषद घेवपाक मागचें कारण म्हटल्यार आमी आमच्यो ज्यो ब्लॉक कमिटीच्यो सब कमिटी आसा त्यो सगळ्यो आमी ऑलरेडी आमच्यो तयार जाल्ले आसा ते आमी जाहीर करपाचे आसा। आयज आमी म्हणजे आमची जी सेवा दल, महिला अध्यक्ष, अल्पसंख्याक अध्यक्ष आनी युवा अध्यक्ष अशी चारय कमिटी आमी कंप्लीट तयार जाल्ली आसा। सेवा दलचे अध्यक्ष म्हणून आमी कृष्णा नेने यांची निवड केली आसा। तसेच महिला अध्यक्ष म्हणून रोशन देसाई, मायनॉरिटी प्रेसिडेंट म्हणून अर्शद खान आणि युवा अध्यक्ष म्हणून अक्षय गावकर ह्यो चारय कमिटी आणि त्यांच्या सकयल 15 जाणांच्यो म्हणजे 15 मेंबरांची फूल कमिटी काढलेली आसा। त्या प्रमाणे आमचे वाळपयन सक्रिय काम सुरू जाल्लें आसा आणि आमकां काँग्रेस म्हणजे काँग्रेसचे मेंबर जावपाक बरो रिस्पॉन्स मेळटा। तशेंच आमी बूथ कमिटी काडप चालू आसा। पर्यंत आमचे 1,500 मेंबरशीप जाल्ले आसा आणि आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा आणि आमचे मेंबरशीप अजून चालू आसा आणि चालूच उरतली मेंबरशीप, कारण आमकां आमी 3 ते 4 हजार मेंबर करपाचे आमचे टार्गेट आसा। आणि जे तुमचे आता जे काम जे आसा म्हणजे ग्रासरूट लेवलार तुम्ही स्टार्ट केल्ले आसा, म्हणजे ह्यो कमिटीज तुम्ही आता हे केल्ले सांगले पळय त्या प्रमाणे ग्रासरूट लेवलाचेर काम तुम्ही स्टार्ट केल्ले आसा। आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम सुरू केल्लें आसा। कित्याक सांगता की ह्यान पयलीं अश्यो बूथ कमिटी सब कमिटी नासल्योच वाळपय मतदारसंघात। हे फर्स्ट टायम जाला की काँग्रेसच्या म्हणजे पक्षान फर्स्ट टायम ह्यो बूथ कमिटी सब म्हणजे सेवा दल कमिटी जावं, महिला कमिटी जावं, आपले यूथ कमिटी आणि मायनॉरिटी कमिटी फर्स्ट टायम काडलेलो वाळपयन आणि त्याच्या खातीर आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, कारण आयज पर्यंत काँग्रेस वाळपय मतदारसंघात काँग्रेसचें अस्तित्वच नसलें। हेच्या पयलीं फक्त कोण तरी एक मनीस आपले अस्तित्व दवरतलो आणि आपले कार्यकर्ते तयार करतालो, जे कार्यकर्ते काँग्रेस म्हणून हांगा वावरताले, पण तो नेतो दुसऱ्या पक्षान गेल्या उपरांत ते तेजे कार्यकर्ते तेच्या फाटल्यान गेल्ले आसा। म्हणून हे आहा की हांगा काँग्रेस पक्षाचें काम पयल्या फावटीच जाल्लें आसा आणि काँग्रेसचे जे ग्रासरूटचे म्हणजे आमी सकयल्या म्हणजे बारीक कार्यकर्त्या पर्यंत काँग्रेसच्या वयता आणि ते बारीक जे काँग्रेसचे सर्वसामान्य कार्यकर्ते आमकां बरो रिस्पॉन्स दिता। काँग्रेसमॅन आनी म्हणून तुमकां हाजेर कितें दिसता? ते पळय तो ज्येष्ठ नेतो आणि ते ज्येष्ठ नेतो तेंचे वयले लेवलचे राजकारण ते आमी कितें उलोवंक शकना, ते आमचे वयले अध्यक्ष पळयतले ना आमचे वयले लिडर पळयतले। आमचे मायनॉरिटी आहा न्हू, मायनॉरिटी ते पयलींच्यानूच आमचे काँग्रेसूच आहा। आतां हे आमचे लोकसभेचे इलेक्शन आहा न्हू, तितून 80% आमचे मायनॉरिटी काँग्रेसूच येतली। तो विधानसभा म्हणटा ते एक लिडराच्या फाटल्यान आमचे लोक रावले, तो पयलीं काँग्रेसीक आसलो न्हू, तेजे बरोबरच मागीर ते BJP तशें ते एक बरो नेतो म्हणून गेल्लो, पण लोकसभेक तशें जावचें ना। लोकसभेक आमचे काँग्रेसचे मतीं आहा ते तशेंच उरतले।